हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ स्वप्नांची हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ स्वप्नांची आम्ही किरणा सूर्याची आम्ही धारा दर्याची आम्ही धारा दर्याची हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ स्वप्नांची आम्ही किरणा सूर्याची आम्ही धारा दर्याची आम्ही धारा दर्याची रात कितली या सुकाळखी काजूले जाऊया काजूले जाऊया लिकी 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 जादू आमचो चांदणी शिवरूया चांदणी शिवरूया रुखा रुखाची ओढ आमकां वाल नवलाची हसूया नाचूया खेळूया गुथूया माळ स्वप्नांची आम्ही किरणा सूर्याची आम्ही धारा दर्याची आम्ही धारा दर्याची इंद्रधनुच्या रंगात रंगून
तीन वर्सां फाटीं जेन्ना म्हापशान पेटूल आमी घडोवन हाडिल्लें तेन्नाय बी असोच प्रतिसाद म्हापशेकारांनी बार्देसकारांनी आमकां दिल्लो आनी आयजूय बी हो प्रतिसाद पळोवन मन खरेंच भरून आयलां. एकदां बार्देसच्या सगळ्या तुमच्या लोकां खातीर एकदां नेटान ताळयो जावपाक जाय. इतलो मोग आनी प्रतिसाद तुमी आमकां दिला त्या खातीर हांव सुरवातेकूच तुमकां दिनवास म्हणटा. आनी फुडल्या फावट जेन्ना म्हापशान ही कार्यावळ घडून येतली तेन्ना हाच्या व्हडल्या सभाघरांत ही कार्यावळ घडोवन हाडपाचें उत्तर तुमकां सुरवातेकूच दिता. आयच्या ह्या म्हापशा जावपी पेटूल कार्यावळीचे मुखेल सहयोग नामनेचे समाजसेविका तशेंच शिक्षक सुलक्षणाबाई सावंत, आमचे मानाचे सोयरे गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष तरुणबाब साखरकाटे, विमो सल्लागार प्रतिभाग जोशी, सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाचे प्रशासक फादर आंतोनियो सालेमा, सभागृहात श्रीदेव बोडगेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष आनंदराव वसाद तांकांय हांव येवकार दिता. तशेंच सभागृहात उपस्थित सगळे शिक्षक, पालक, कोंकणी मोगी, कोंकणी बरोवपी, कोंकणी कार्यकर्ते आनी तांच्या मांडिल्ल्या इश्टांनो. 3 वर्सां फाटीं जेन्ना म्हापशांत आमी पेटूल कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली तेन्ना आमचो हावेस आशिल्लो की परत रोखडीच आमी ही पेटूल कार्यावळ फुडल्या वर्सा घडोवन हाडटले. पूण तें शक्य जालें ना. कोविडा मुखार आमच्या कोणाचेंच कांय चल्लें ना. पूण 3 वर्सां उपरांत परत एक फावट ही पेटूल हांगा कार्यावळ हांगा घडोवन येता आसतना आमकां खोस जाता की कोवीड जरी आयलो तरी कोंकणी भाशा मंडळाचें काम खंयच थांबलें ना. आमचे कार्यकर्ते जावं वा आमचे हेर सगळे लेखक, साहित्यीक, गीतकार, संगीतकार जावं तांचें काम तशेंच मुखार चालूच उरलें. त्या खातीर आयज पेटूल हांगा घडोवन येतना आमकां हें सगळें जें कितें साहित्य आमी ह्या फाटल्या कांय काळांत निर्मिलें तें हांगा तुमच्या मुखार घेवन येवपाक मेळटा, तुमकां तें दाखोवपाक मेळटा आनी तुमकां तें घराय व्हरपाक मेळटा हाची म्हाका खूब खोस जाता. इशारो 2012 वर्सा कोंकणी भाशा मंडळान पयली शाणी बसती सीडी निर्मीत केली आनी ताच्या उपरांत 2015 वर्सा पेटूल ही संकल्पना घेवन आमी परत एक फावट सुरवात केली. आमकां खूब जाण विचारतात की पेटूल म्हळ्यार कितें. कांय काळ फाटीं पेटूलांतल्यान खूब मौल्यवान गजाली भायर सरताल्यो वा ज्यो गरजेच्यो गजाली आसात त्यो भायर सरताल्यो आनी आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या पेटूलांतल्यान आमच्या भांगरा सारक्या भुरग्यां खातीर अश्योच मौल्यवान गजाली, अश्योच गरजेच्यो गजाली तयार करपाचो हावेस बाळगून कोंकणी भाशा मंडळ काम करता. त्यो मागीर काणयो जावं, कविता जावं, गितां जावं वा कोविडाच्या काळान जो आमकां एक तरेचो हादसो दाखयलो त्या हादशांतल्यान तंत्रगिन्यानाच्या आधारांतल्यान ह्या जी वदळशान तुमी स्क्रिनीचेर एनिमेशन्स पळयताले अशा तरेचे एनिमेशन व्हिडिओ जावं, व्हिडिओ स्टोरीज जावं किंवा ऑनलायन शिक्षणीक रिसोर्सीस जावं अशे तरेचे साहित्य तयार करून कोंकणी भाशा मंडळ वेगवेगळ्या स्तरावयल्या लोकां मेरेन पावपाचो हावेस बाळगिता. कोंकणी भाशा मंडळाच्यो हेर कार्यावळी जावं, गोवा विवाह महोत्सव जावं नाजाल्यार प्रश्नमाची जावं, शणैगळ वा कथामाळ जावं ह्या सगळ्या कार्यावळींतल्यान लोकां मेरेन पावपाचो आमचो हावेस आसा आनी तो हावेस पेटूल सारक्या कार्यावळींतल्यान चड आनी चड आमकां यशस्वी जाल्लो दिसता हाची म्हाका खूब खोस आसा. कोंकणी भाशा मंडळ इतल्यो सगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटना ह्यो कश्यो शक्य जाता असो प्रश्न खूब जाणांक पडटा. ह्या फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच 4 कडेन पेटूल आमकां घडोवन हाडपाचो आमकां यश मेळ्ळें. काणकोण, पेडणे, सांखळे ह्या 3 कडेन पेटूल जावन आतां म्हापशान पेटूल 10 वर्सां खातीर थोडोसो विसव घेतले आनी फुडल्या जून म्हयन्यांतल्यान परत पेटूलाचो प्रवास सुरू जातलो. हें करता आसतना म्हापशान आमकां साबार संस्थांचो, साबार कार्यकर्त्यांचो सहभाग मेळ्ळो. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र जावं किंवा सेंट झेवियर्स महाविद्यालय जावं हांचे कार्यकर्ते आमकां हांगा आदार करतात. ते भायर वेलेंटिना, दिलेला फूड, स्क्रीन वेस्ट, सायनाथ फोटोग्राफीचे रवी नागवेकर हांचोय बी आमकां पेटूल हांगा आयोजीत करपाक आदार मेळ्ळा. ते भायर श्रीदेव बोडगेश्वर संस्थान हांणी तर आमकां हे सभाघर दिवन तशेंच तांचो पुराय सहकार्य दिवन आमकां आदार केला. हांव जाणा हांव वोट ऑफ थँक्स दिवपाक उपकाराचें उलोवप करपाक तुमच्या मुखार उबें रावूंक ना. पूण हे सगळे जेन्ना आमकां वेगवेगळ्यो संस्था किंवा तांच्या कार्यकर्ते आदार करतात तेन्ना एका तरेन आमी नवीन मनशां
पळयना किंवा पळोवंक शकना कारण कोंकणी विशीं कोंकणी भाशा मंडळा विशीं आसता बाळगुपी ती एक मनीस ती खरें म्हळ्यार साखळेच्या पेटुलाक ती आमच्या सांगातान हजर रावपाची आशिल्ली पूण तांकां तें शक्य जालें ना म्हणून मुजरत ती हांगा हजर आसात हांव तांकां परत एक फावट येवकार दिता म्हाका याद आसा पोरू जेन्ना साखळे निमाणें पेटूल जाल्लें आनी आमी परत थंय पेटुलाक विसव दिलो तेन्ना सुलक्षणा बाय आमच्या सांगातान हजर आशिल्ली आनी तेन्ना म्हाजे वयल्यान उलयता आसतना तांणी मुजरत उल्लेख केल्लो की कोंकणी उलयता आसतना जावं किंवा कोंकणी बरयता आसतना जावं खूब जाणां केन्ना केन्ना थोडोसो त्रास जाता खंय तरी शब्द सापडना तेन्ना अशा वेळार कोंकणी भाशेचो एखादो ऑनलायन डिक्शनरी म्हणया किंवा ट्रान्सलेट करपा सारकें जर ऑप्शन आशिल्लें जाल्यार कितलें बरें जातलें आशिल्लें खरें म्हळ्यार तेन्नाच कोंकणी भाशा मंडळाचे कार्यकर्ते ह्या सगळ्याचेर काम करताले पूण आयज म्हाका तांच्या उपस्थितीन सांगपाक खूब खोस जाता की शब्दकोश सारकेली ऑनलायन डिक्शनरी जी कोंकणी इंग्लीश आमकां ट्रान्सलेट करपाक आदार करता ती आयज आमच्या कडेन उपलब्ध आसा ती मागीर प्ले स्टोरार जावं किंवा ऑनलायन वेबसायटीच्या स्वरुपान जावं आनी ताच्या जें स्वप्न आमी सगळ्यांनी पयलें की आमची कोंकणी भास आज गुगलान पावल्या म्हणटकच गुगलाचेर बी आयज आमकां हेर खंयच्याय भाशेंतल्यान कोंकणी ट्रान्सलेट करपाची सुविधा उपलब्ध आसा ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना आमचे जे कार्यकर्ते आसात ते एकठांय येवन वावर करता आनी त्या खातीर पेटूल सारकी कार्यावळ तुका यशस्वी करपाक मेळटा परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी सोंपयता आसतना इतलीच खोस तुमच्या मुखार उक्ती करता की रोखडीच पेटूल कार्यावळ गोंयच्या भायर जावपाची आसा गोंया भायर जे कोंकणी मनीस आसात थंय थंय पावपाचो हावें सांगून तो सफल जावपाचो आसा आनी फुडल्या वर्सा परत जेन्ना आमी म्हापशान येतले तेन्ना तुमी असोच प्रतिसाद दितले अशी आस्त बाळगिता आनी तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दिता सगळ्यांक
सर सरी सर 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 सरी सर सरी सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी कणयांच्या पावसाच्यो खळखळता झरी अशो सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी कणयांच्या पावसाच्यो खळखळता झरी अशो वाघ मामा खाता अटकुल्याची सान्ना अटकुल्याची काय पिटकुल्याची वाघ मामा खाता पिटकुल्याची सान्ना कोल्याची नाडी पेना कोल्याची नाडी पेना केन्नाच सोपना बादप बामुला हिजा होशियार होशियार अकबराच्या दरबारात हुशार एक बिरबल अकबराच्या दरबारात हुशार एक बिरबल न्यूटनाच्याच तकल्यार कित्याक पडले आपल न्यूटनाच्याच तकल्यार कित्याक पडले आपल बाल भगत सिंग बाल भगत सिंग बाल भगत सिंग पडला विचारात फिरग्याक धावणावचे परत कशे घरा परत कशे घरा परत कशे घरा सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी कणयांच्या पावसाच्यो खळखळता झरी अशो गाण्यांच्या सरीनी भिजया भिरी भिरी गाण्यांच्या सरीनी भिजया भिरी भिरी कपाटांतल्या पुस्तकांचेर चला घालया घुरी कपाटांतल्या पुस्तकांचेर चला घालया घुरी अशो सरी 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 कणयांच्या पावसाच्यो खळखळता झरी अशो
रे पम गरे गरे ससा न न न न न न न मम्माच्या पदराची मम्माच्या पदराची तरा तरांची रूपा मम्माच्या पदराची तरा तरांची रूपा शिमोड पुसता लेस जाऊन केन्ना पुसता दुखा मम्माच्या पदराची तरा तरांची रूपा मम्माच्या पदराची माथ्यार नाचता पावस रिमझिम माथ्यार नाचता पावस रिमझिम पदर जाता सत्री तुवालो भिजलेल्या आमच्या आंगा गुटलोंक तोच जाता वालो मम्माच्या पदराची तरा तरांची रूपा मम्माच्या पदराची बाबाच्या रागाड पदर पड्डो ढाल बाबाच्या रागाड पदर पड्डो ढाल कुडकुडटाना राती कडेन तोच जाता शाल तोच जाता शाल मम्माच्या पदराची तरा तरांची रूपा मम्माच्या पदराची लाईट वताच रातीक लाईट वताच राती कडेन पदर आयलो
एकता झाड खजुऱ्याचे गायतरान फुलपात्या गाय गायतरान फुलपात्या गाय वावताना सोडून सगळे भान सगळे भान सायला वाटवार मोरावाली शिरंगार सायला वाटवार मोरावाली शिरंगार रान बोल्या भार राजा बोल्या भार शेर वैर परजळटा शेर वैर परजळटा झाड काजुल्याचे परजळटा झाड काजुल्याचे झाड चवल्ला पाना पानात पाऊस शिवल्ला शिवल्ला झाड चवल्ला पाऊस शिवल्ला फुला फुला पाना पाना कळ्या कळ्या पाऊस शिवल्ला फुला फुला कळ्या कळ्यात उजवाड परमळला उजवाड परमळला शेर झाड पालेला शेर झाड पालेला झाड काजुल्याचे आलेला झाड काजुल्याचे आलेला पहिल्या पहिल्या डोंगरात फुलाला मोगरा सैमा तुझ्या माटवात उत्सव झाला अरे पहिल्या पहिल्या डोंगरात फुलाला मोगरा सैमा तुझ्या माटवात उत्सव झाला उड 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 मोरा
हरपला मोरा तुझ्या पाखात जीव रंगला माझे भान हरपला मोरा तुझ्या डोळ्यात रान भरसला पाचवे चार बरसला मोरा तुझ्या डोळ्यात रान भरसला पाचवे चार बरसला उड रे मोरा उड रे मोरा तुझे येणे रंगरंगाचे देणे मोरा तुझे येणे रंगरंगाचे देणे कृष्णमयी अंगण माझे विसरून गेले दुखणे कृष्णमयी अंगण माझे विसरून गेले दुखणे येथे नाच रे मोरा
मडगांव आणि त्या पेटलांतल्यान भायर सरली नवीन पुस्तकां. शाळेंत बसली सीडी 7 सगळी शाळेंत बसली पदां आशिल्ले पेन ड्रायव्ह भायर पुस्तकां प्रदर्शनाक तुमी ते पळयलाच आसतलें आनी सगळ्यांनी विकत घेतला काय ना? घेवंक ना? आयकूंक येना घेतला काय ना? कोणेच घेवंक ना? वच ना यादीन घेवन वचा. ह्या वर्साची पयली पेटलाची कार्यावळ जाली ती म्हळ्यार मडगांव आणि मडगांवच्यान पेटूल पावले केपें आनी केपेंच्यान पेटूल उगडलें साखळे. साखळेच्यान पेटूल पावले बद्द पेडणे आनी पेडणेच्यान बद्द काणकोण आनी आयज पेटूल जाता म्हापशा. खंय जाता? म्हापशा जाताचो आवाज येना. खंय आसा पेटूल? अरे वा. इतलेंच न्हय तर पेटूलांतल्यान भायर सरपी साहित्य भुरग्याची मानसिकताय तांच्या आवडी निवडी काळा प्रमाण तांच्या आवडीन जाल्ले बदल कोंकणी भाशेंतल्यो विविध शैली वेगवेगळ्या विशयांचे समावेश करता आनी ह्या सगळ्यांत परस म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या पेटलांतल्यान भायर सरता नव्या युगाचे नवे कलाकार आनी ते तुमी हांगा पळयलेच आनी हाच्या मुखार सादरीकरणां जातलीच. ताचो आस्वाद तुमी घेयात. दर वर्सा कोंकणी भाशा मंडळ वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करता आनी ह्या वर्सा बऱ्या मापांचो सदांच आमकां साथ आसा. तशेंच म्हाका आयज आमच्या सांगातान आशिल्ली वेगवेगळी व्यक्तिमत्ता हांगा आसा. म्हाका कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अंदेशाताई हाचे वडील आनी मानेस्तार माझे हाचे. हे कार्यावळीक आमकां मुखेल सोयरी म्हणून लागल्या नामनेची समाज जागृती आनी शिक्षक हुमानिस्ट सुलोचनाबाई सावंत. तशेंच मानाचे सोयरे म्हणून लागल्या गोंय कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष हुमानिस्ट अरुण साखळेकर, विमो सल्लागार हुमानिस्ट प्रदीप जोशी, तशेंच सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाचे प्रशासक फादर आंतोनियो सालेमा, हुमानिस्ट सुलोचनाबाई सावंत ह्या नामनेच्यो समाजसेविका, तशेंच एक शिक्षक राजकारणांत समाजकारणाच्या क्षेत्रांत तांच्यो वेगवेगळ्यो क्षेत्रांत खुबशे काम आसा. तशेंच मानाचे सोयरे आमच्या सांगातान आसात गोंय कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष हुमानिस्ट अरुण बाब साखळ्यान लेखले नामनेचे साहित्य तशेंच साहित्य अकादमीचे पुरस्कार प्राप्त लेखक नारायण झाडे महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून तांचे कार्यरत आशिल्ले. तशेंच एक कवी. तशेंच आयज मानाचे सोयरे आमकां लागल्या हुमानिस्ट प्रदीप जोशी, विमो सल्लागार LIC ह्या कंपनीच्या मार्फत तांच्यांनी आयज मेरेन खूब काम केलां. सामाजीक क्षेत्रांत तांचेय बी तांचो मोलादीक वांटो आसा. आनी आज आमकां लागल्यात हुमानिस्ट फादर आंतोनियो सालेमा, सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाचे प्रशासक, तशेंच सालेगांव सेमिनरींत डिरेक्टर म्हणून आशिल्ले आनी DSE चे सचिव म्हणून तांच्यांनी काम केलें. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचें योगदान मंडळा वतीन एक मोगाची भेट दिवन आमी आमच्या आयच्या सोयऱ्यांचें स्वागत करता. म्हाका देशभर कडेन ताणें ही मोगाची भेट आमच्या मुखेल सोयऱ्यांक तशेंच मानाच्या सोयऱ्यांक दिवची. टीचर गीता राणे आणि सुलभा शिरोडकर म्हाका आयचे मानाचे सोयरे हुमानिस्ट अरुण बाब साखळ्यांनी हांचे कडेन तांच्यांनी ही भोवमान चिन्ह भेटोवची. टीचरां कडेन विनंती आसा की तांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन माचयेर येवचें. कार्यावळी चड वेळ काडचो न्हय. मुखार येवन रावल्यार आनीकूय बेस्ट. मुखावेली स्कूल आसा ब्लुमिंग ग्लेड्स प्रायमरी स्कूल आनी तांच्या वतीन स्विकारता टीचर अदिती तलावडेकर आनी टीचर प्रियंका आंबेडकर. हाच्या उपरांत आसा ब्लुमिंग ग्लेड्स प्रायमरी स्कूल आनी ताच्या वतीन स्विकारता टीचर अदिती तलावडेकर आनी टीचर प्रियंका आंबेडकर. ताच्या उपरांत सेंट मेरीज कॉन्व्हेंट हायस्कूल हांच्यानी तयार रावचें. तांच्या वतीन सेंट मेरीज कॉन्व्हेंट हायस्कूल हांच्या वतीन भोवमान चिन्ह स्विकारता टीचर अरुणा
बोर्डी नाका म्हाका सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाचे प्रशासक फादर आंतोनियो सालेमा हांचे कडेन ताणें हें भोवमान चिन्ह मुखावेलें दिवची सिद्धगंगा डान्स इन्स्टिट्यूट टिचर जानवी बोर्डे जी विनंती आसा बोंद्रे ज्ञान प्रसारक विद्यालय हाचे उपरांत ज्ञान प्रसारक विद्यालय ज्ञान प्रसारक विद्यालयातल्यान भोवमान चिन्ह स्वीकारता टिचर निशा मिरेकर आनी टिचर रोज गावडे ताचे उपरांत सारस्वत विद्यालय हायस्कूल सारस्वत विद्यालय हायस्कूल ताची टिचर आसा पवित्रा कलंगूटकर ताचे उपरांत सेंट एंथनी हायस्कूल धुळे ताचे वतीन भोवमान चिन्ह स्वीकारता टिचर ब्रिगेड डिसूजा आनी टिचर विभा पार्सेता सेंट एंथनी हायस्कूल सेंट ब्रिटो हायस्कूल हांचे वतीन भोवमान चिन्ह स्वीकारता टिचर विमल कारेकर आनी टिचर निकिता साळगांवकर मुखावेली भोवमान चिन्ह भोवमानेस प्रदीप जोशी हांच्या फिरोजी सेंट ब्रिटो हायस्कूल ताचे उपरांत सारस्वत विद्यालय प्रायमरी स्कूल सारस्वत विद्यालय प्रायमरी स्कूलाच्या वतीन भोवमान चिन्ह स्वीकारता टिचर अनघा आपटे आनी टिचर अपूर्वा केळकर ताचे उपरांत निर्भय भव निर्भय भवाच्या वतीन भोवमान चिन्ह स्वीकारता सुनील मालविया निर्भय भवाच्या वतीन भोवमान चिन्ह स्वीकारता सुनील मालविया सरकारी प्राथमिक शाळा शेळपे हांचे वतीन भोवमान स्वीकारता टिचर श्रद्धा म्हापशेकर शैलजा पाटील टिचर धनवी खान आनी उर्मी महालकर सरकारी प्राथमिक शाळा शेळपे टीचर स्मिता हळणकर आणि निकिता हळणकर नाही म्हाका अच्छा मुखेल सेक्रेटरी तांच्यानी भोवमान चिन्ह नाका भेटोवची GS आमोणकर विद्यामंदिर भोवमान चिन्ह स्वीकारता निर्भय भव शबरी सुनील मालविया GS आमोणकर विद्यामंदिर आणि आजच्या या कार्यावळीचे रायझिंग स्टार्स म्हणून हांव अशे आमचे सूत्रसंचालक तांकांय आमच्या वतीन तांची आपुलबाय मंडळ करता आनी पयले सगळे तुमच्या मुखार येता अवनीश कामत नेटाक ताळयो जावची म्हाका मुखेल सेक्रेटरी तांच्यांनी भोवमान चिन्ह भेटोवची ताचे उपरांत समर्थ शेटकर म्हाका दिसता ह्या भुरग्यां खातीर नेटान आनी
मानेस्तांचे देव बरे करू माता आईच्या आमची मुखे सोयी हो मानेस्ते सुरक्षणाकडे त्यांच्याने करू शकते ह्या सगळ्या करूचे आणि बाकीच्या मानेस्तांकडे विनंती असा त्यांच्याने आपण बसता प्रेक्षकावरी करूची. कोकणी भाषा मंडळ आयोजित आजच्या या 16व्या पेटूला म्हणजे ह्या वर्षाच्या 16व्या पेटूला तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आमच्याबरोबर आताच माझे उपस्थित असलेले कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष निशा सेवा त्याचबरोबर मन मराठी गोय कोकणी अकादमीचे आमचे अध्यक्ष श्री अरुण साखर आहेत. आमच्याबरोबर उपस्थित असलेले श्री प्रदीप जोशी त्याचबरोबर फादर आंतोनियो सालिमा जाणे म्हाका दिसता इतलो सगळो भोवमान आमच्या कोंकणी भाषा मंडळाचो खास करून हो कार्यक्रम हांगासर देव बोडगेश्वराच्या स्थानान करपाचो योजिल्लो पूण स्वता हांगासर माची केल्ली ना अशें आमचे कावन्सिलर श्री अनंत भाईटकर आणि त्याच बरोबर सगळे उपस्थित आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आशिल्ले सगळे पालक वर्ग आसले आणि त्याचबरोबर माणकुली भुरगीं. म्हाका दिसता जशें अन्वेषाबाईन ह्या कार्यक्रमाचो कॉन्सेप्ट ठरयलो म्हणजे जास्त भाशणां नाका पूण म्हाका दिसता हो कार्यक्रम चड सोबीत दिसतलो जेन्ना चडांत चड कार्यक्रम आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. आयज पळयलें तशें माझी बऱ्याच मान्यवर व्यक्तींनी सोडिल्ली आशिल्ली पूण ताणें सांगलें फक्त एकूच उलोवप जातलें आणि एकूच उलोवप करता आसतना म्हाका दिसता जो वेळ ताणें म्हाजे कडेन दिला ती तोखणाय कोंकणी भाशा मंडळाची करपा खातीर खूब खूब कमी आसता. आयज आमी पळयता की कोंकणी भाशा मंडळ आपलो हिरक महोत्सव लागींच हालींच तांच्यानी सेलिब्रेट केला आणि हिरक महोत्सव सेलिब्रेट करतना एक बरी गजाल आणि एक वेगळेपण अशें दिसता कित्याक म्हाका दिसता लास्ट जो कोविडाक पयलींचो जो पेटूल जाल्लो त्या पेटूलाक हांव उपस्थित आशिल्लें आणि आयज 10 वर्सांचो म्हणजे कोविडा उपरांत जे स्थिती सुरू जाली तेन्ना येयला आसा. म्हाका पयल्यान पयलीं सगळ्यांचें अभिनंदन करपाचें दिसता पूण खास करून कोंकणी भाशा मंडळाक मेळिल्ली पयली बायल अध्यक्ष बाय अन्वेषा सिंगवाळ जे आसा पळय न्ही ताची खूब आनी खूब ताळयो मारून तुमी तांचें अभिनंदन करपाचें ताका शुभेच्छा दिवपाचें कित्याक काम तशें व्हडलें आशिल्लें वेगळेपणूय आशिल्लें आनी म्हाका दिसता जायत्या जाणांनी ताचेर प्रश्नचिन्हांय निर्माण केलें आसतलीं जेन्ना तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचें आनी तें सुद्दां येदे व्हडले प्रस्थापीत संस्था आसा आनी ताचें काम मुखार व्हरपाचें काम एक बायल मनशेन मुखार आपल्या कानार घेतलें आनी म्हाका दिसता योग्य रितीन फुडें एक लक्षांत दवरपाक जाय आमी आमकां खबर आसा शारी मस्ती केताले 2012 पूण 2015च्यान जेन्ना पेटूल हो उपक्रम तांच्यांनी हातीन घेतलो तो पेटूल कार्यक्रम लोकां मदीं व्हरता आसतना एकच ऑब्जेक्टीव तांच्यांनी दवरलो ही म्हजी भाशा जी आसा दर एका भुरग्या मेरेन पावपाक जाय. ती दर एका भुरग्या मेरेन जर म्हज्या पावपाक जाय जाल्यार हांवें म्हज्या ते पावपाच्या पद्दतीन जो आसा ताणी जायतो बदल घडोवन हाडचो पडटलो. आयज जेन्ना आयलें तेन्ना ह्या खिणाक हांगा वेगवेगळी एनिमेशन्स म्हाका दिसली. म्हाका दिसता फक्त पुस्तकां पुरतें आमी मर्यादीत दवरलें किंवा पिक्चर इलस्ट्रेशन केलें जाल्यार तितलें जावचें नासलें पण स्पेशली एनिमेशन आशिल्लें आनी त्याच बरोबर आयज तेणें बरें जें काम केल्लें आसा तें म्हणजे कोंकणी शब्दकोश जो आसा तो निर्माण केल्लो आसा आनी ताचे खातीर खास करून ऑन अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म आमी पळयता खंयचोय शब्द जो आसा ताचो जर आमकां अर्थ कळपाक जाय किंवा कोंकणीन ताचें ट्रान्सलेशन आमी करपाक जाय तें आमी आयज सहज करूंक शकता. आनी एक बरी गजाल म्हणजे म्हज्या येद्या व्हडल्या देशांत जेन्ना 1600 अदीक भाशा आनी बोली भाशा आसा ह्या सगळ्या भाशा आनी बोली भाशा आसतना सुद्दां कोंकणीची एक वेगळी वेगळी वळख निर्माण करपाचें काम जें आसा हें कोंकणी भाशा मंडळान तितलेंच अशें बऱ्या तरेन आपल्या खानार धरलेलें आसा आनी मुखार तें वचत आसा. आयज जेन्ना आमी पळयलें की वेगवेगळे हांगासर कार्यक्रम जाता आनी एक थोडोसो रिव्यू घेताले कोंकणी भाशा मंडळाचो स्वताचो एक फेसबूक पेज आसा आनी पळयताले की वेगवेगळे कार्यक्रम जे जाले आतां मेरेन ताका आमकां आनी जायती कवरेज मेळ्ळी आसा. हांव तुमकां सांगू खाशेलेपण कितें ह्या कार्यक्रमाचें खाशेलेपण हेंच आसा की कोंकणी भाशा मंडळाचो कार्यक्रम जाता कोंकणी भाशेन जाता भांगरभूंय हो एकच आमचो वर्तमानपत्र आसा पण सगळ्या मराठी आनी त्याच बरोबर इंग्लीश जे पेपर आसा हांच्यांनी योग्य रितीन जो आसा पळय कोंकणी भाशा मंडळाच्या कार्यक्रमांक तितलीच सुवात दिल्ली आसा आनी तांणी सांगलेलें आसा की ह्या भाशेच्या
मनाचेर जें आसा योग्य रितीन काम चालू आसा. भाशा ही मनाक जोडटा. आमचो जो विचार आसा पळय न्हू तो दुसऱ्या मेरेन पावयता. कोंकणी भाशेनूच म्हणजे हांव म्हणटा मान्यता प्राप्त एक थोडेशे शब्द म्हणजे एक मान्यता प्राप्त कोंकणी अशें आमी म्हणू शकता. आनी म्हज्या सारकें जे बिचोले वाठारांच्यान येता म्हजी एक थोडीशी बोली भाशा आसतली म्हणजे कोंकणीची बोली भाशा. जावं ती पेडणेची खंय वयतले किंवा काणकोणची आरे खंय गेल रे अशें आसतली. थोड्याचे एक वेगळेपण आसतलें पण म्हाका दिसता कितेंय जरी जालें आनी मान्यता प्राप्त जरी कोंकणी भास एक आसली ही बोली भास जी आसा पळय कोंकणी बोली भास जी आसा पळय ती आमकां तुमकां कनेक्ट करता. आमकां तुमकां मनाच्यान कनेक्ट करता. तो मनाचो कनेक्ट जो आसा पळय आमी म्हणटात जशी भाशा शुद्धी म्हणजे शब्द शुद्धी आसा पळय ही जावपाकूच जाय. कित्याक त्या शब्दाचो योग्य अर्थ जो आसा पळय हो कळपाक जाय आनी ताच्या मुखारी तेचे आनीक अभ्यास जावपाक जाय. पण त्याच बरोबर बोली भाशा जी आसा पळय ही दवरपाची आनी म्हाका दिसता हे जायते कडेन आमी दिसता आनी ताच्याच खातीर भोजपुरी सुद्दां गितां तितलीच फामाद जाता आनी ताच्याच खातीर आयज आमचो मोरुलो हे जे म्हटलें पळय हे कितलेशे पयलींचे गीत बरोबर काय ना. आमचो मोरुलो जो आसा पळय तो सरवडचो मोरुलो आसतलो किंवा आनी खंयच्या काळची आसतलो पण म्हाका दिसता ही अस्मिताय सांबाळपाचें काम ही लोकवेद सांबाळपाचें काम ही लोककला सांबाळपाचें काम आमी तुमी सगळ्यांनी मेळून करया. सकारात्मक दृश्टिकोन दवरया. म्हाका दिसता तो सकारात्मक दृश्टिकोन आमी तुमी सगळ्यांनी वांगडा दवरलो जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळा सारकें एक योग्य प्लॅटफॉर्म दिवपी आमचे जी संस्था आसा अशा तरेच्या संस्थेक आमी तितलोच म्हणटा तसो आदार दिवपाची गरज आसा आनी तांच्या कामा बरोबर आमी बी तांकां साथ दिवपाची गरज आसा. ह्या खेळान म्हाका मुजरत हांगासर आपयलें आनी 2 शब्द म्हाका उलोवपाची संद दिली म्हणून सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी त्याच बरोबर आमच्या बार्देस तालुक्यांतली 13 स्कुलां जी ह्या खेळान ह्या कार्यक्रमान पार्टिसिपेट जाली तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाई. म्हाका दिसता हीच आमकां दिल्ली कौतुकाची थाप आमकां स्फूर्त दिता मुखार सरपाक कोंकणी भाशा मंडळाक तें काम करपाक आनी कोंकणीचो मोग तसोच आमच्या प्रत्येकाच्या मनात आसुनी आनी तोच आमकां कोंकणी मुखार व्हरपाक म्हाका दिसता खंय तरी हातभार लायतलो. तांचे जे शब्द आशिल्ले ते म्हाका दिसता हांगा बशिल्ल्या सगळ्यांनीच आत्मसात केले आसतले आनी घरा वतना कोंकणीचोच एक ध्यास कोंकणी मायभास हेच म्हणत आमी मुखार सरुया. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक आनी आनी उर्बा घेवन येता हांव चलया. Not
गे आए या मसरा पासून नको धावाक माका लाव या मसरा पासून नको धावाक माका लाव माका शाळेत वया जाऊ माका शाळेत वया जाऊ 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 माका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत घाल तेका शाळेत घाल तेका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत वया जाऊ काळो काळो फोळो माझो तेजेर गे दोळो तो काळो काळो फोळो तेजेर गे दोळो कडू लागताच अक्षर बघा कडू लागताच अक्षर बघा लागता कसं नाचा तगड धूम 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 माका शाळेत वया जाऊ माका शाळेत वया जाऊ 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 माका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत घाल तेका शाळेत घाल तेका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत वया जाऊ गे आहे ता चित्रांचं पुस्तक खाता माझा गे मस्त पाटी पेन्सिल खुणा येता जायना माझ्यान रावा माका शाळेत वया जाऊ माका शाळेत वया जाऊ 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 माका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत घाल तेका शाळेत घाल तेका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत वया जाऊ ती शाळेची घंटा गे आहे ती शाळेची घंटा टन गे वाजता माझा सपान शिकाचा लागता गे जागा सपन शिकाचा लागता जागाक लागता गे जागा तेका शाळेत घाल तेका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत वया जाऊ तेका शाळेत घातले मगे
माता रिंगियो मंगल खय गेले सुमती शैला बघियो चल रे बाळा भाऊच पेटला पंढरी हिंगियो 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 कृष्णांदा हिंगियो 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 उल्लासा हिंगियो दिलीपा हिंगियो 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 उल्लासा हिंगियो दिलीपा मंगला सुमती योगो शैला गोईच्यान मागेल दोस्ती येईला मंगला सुमती योगो शैला गोईच्यान मागेल दोस्ती येईला वच्चा वच्चा चल वच्चा वच्चा गोंयकारांच्या कारवार फिरून हाडुया गोंयकारांच्या कारवार फिरून हाडुया चल वच्चा वच्चा चल चल वच्चा वच्चा गोंयकारांच्या कारवार फिरून हाडुया फिरवूया विचार करूया खय फिरवूया विचार करूया तीळ मातयेच्या विचार भरूया तीळ मातयेच्या विचार भरूया वडान समास मरे विचार वाऱ्या खय होय तेंगेर गोंयान बिचूच बीच भरलात आमी ताका पुरा कारवार भोंवडावन हाडया मसाळी कोळगे अस्मोटी हणकोण मसाळी कोळगे अस्मोटी हणकोण हळगा हुळगा कदराया या या हळगा हुळगा कदराया पाड मकेरी शेजवाड किन्नर पाळ मकेरी शेजवड किन्नर केरवड खारगे सिद्धर या हो हो हिरवड खारगे सिद्धरया मनात शिजला उमेद आणि तणात बांगडे उलपैला मनात शिजला उमेद आणि तळात बांगडे उलपैला चल्या बच्चा चल बच्चा बच्चा चल बच्चा बच्चा गोंयकारांच्या कारवार फिरून हाडुया धान्या टिकल्यो टिकल्यो रकल्यो घरावळीयो चकचकल्यो तान्या टिकल्यो भन भन रकल्यो घरावळीयो चकचकल्यो उडूम गडते कचरा भोवया उडूम गडते कचरा भोवया भांडी जत्रा रे सगल्यो भांडी जत्रा रे सगल्यो फकत करावळी दाखल म्हण जाता ताका बरे कोंब्या मटण निस्त्या खाऊ घाल घरा ये तरी निस्ते खाऊया घरा ये तरी निस्ते खाऊया शेवटे मांदा इसवण नगल्यो शेवटे मांदा ईश्वर नगल्यो कदम राणे पवार आणि कदम राणे पवार आणि उमेद झाली रे सैला उमेद झाली रे सैला पंढरी कृष्णाचा दिलीप उल्हासा मंगला सुमती आणि शैला गोईच्यान मागेल दोस्तीला गोईच्यान मागेल दोस्तीला गोईच्यान मागेल दोस्तीला
आजोबाच्या जात्रेक मावशिली मावसोइलो मावशिली मावसोइलो मामा मामी भाऊजीलो इली 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 बघनात राहिली इली 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 बघनात राहिली इली 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 बघबाच राहिली आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे दिग दिग सामारा रसातलं शिरवळ्यो करगे आई करगे आई करगे आई करगे आई गोड गोड मनगणा गोड गोड मनगणा चला चला जाऊया गोड गोड खाऊया जात्रेक फिरूया गावचे आजोबाच्या जात्रेत आजोबाच्या जात्रेत आजोबाच्या जात्रेत लाडू बावली खाजा कुटू कुटू खटखटा लाडू बावली खाजा कुटू कुटू खटखटा गेरे आबा गेरे गेरे आबा गेरे गेरे आबा गेरे गेरे आबा गेरे रेवडी कापा चला चला जाऊया मिठाई खाऊया चला जाऊया मिठाई खाऊया जात्रेक फिरूया मौजा मारूया जात्रेक फिरूया मौजा मारूया गावचे आजोबाच्या 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 जात्रे आजोबाच्या जात्रे मामीनं घेतली बासूला का गाडी मामानं घेतलं बाबूला का गोडो मामीनं घेतली बासूला का गाडी मामानं घेतलं बाबूला का गोडो टिक टिक गोडो मामाला चेडो टिक टिक गोडो मामाला चेडो टिक 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 चला चला जाऊया खेळणी बघूया चला चला जाऊया खेळणी बघूया जात्रेक फिरूया गावचे आजोबाच्या जात्रे असे गावचे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे संकासुर इलो इलो रे इलो संकासुर इलो संकासुरा रे संकासुरा इलो तसं बाबा चल रे घरा संकासुरा रे संकासुरा इलो तसं बाबा चल रे घरा बासूल बियाला बाबुलो बियालो बासूल बियाला बाबुलो बियालो असे गाव
बकासुरा भाव नरकासुर भस्मासुर बकासुरा भाव वाव 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 कोयरा सुरता जेना वाव 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 कोयरा सुरता जेना भका भका खाता मोठा मोठा गिल्टा वाड वाड वाटा फूक फूक फुकता भका भका खाता मोठा मोठा गिल्टा वाड वाड वाटा फूक फूक फुकता पत्रे जाऊ रबर जाऊ ग्लास पेपर प्लास्टिक जाऊ पत्रे जाऊ रबर जाऊ ग्लास पेपर प्लास्टिक जाऊ खाऊन 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 सोपन आताची हाव खाऊन 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 सोपन आताची हाव नरकासुर भस्मासुर भकासुरा भाव नरकासुर भस्मासुर भकासुरा भाव वाव 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 कोयरा सुरताचे नाव वाव 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 कोयरा सुरताचे नाव रस्त्या वाटेर बसता गटार नाल्यात लिपता वाळ बाळीन खेळता शेता बटान नाचता रस्त्या वाटेर बसता गटार नाल्यात लिपता डोंगर जाव दर्यो जाव तळी राना न्हय जाव डोंगर जाव दर्यो जाव तळी राना न्हय जाव हांगा जाव थंय जाव सगळ्याक ताची धाव हांगा जाव थंय जाव सगळ्याक ताची धाव अरे कोण 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 हे नरकासुर भस्मासुर बकासुरा भाव नरकासुर भस्मासुर बकासुरा भाव वाव 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 कोयरा सुरताचे नाव वाव 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 कोयरा सुरताचे नाव
वेळ काढून पेटूल कार्यावळीक सोयरे म्हणून आमकां लागली. भोवमानेश लक्षणा बाय सावंत, भोवमानेश अरुण बाब साखरतांडे, भोवमानेश प्रदीप बाब जोशी, भोवमानेश सागर आंतोनियो सालेमा हांकां खूब देव बरें करूं. हांचो वांटो खूब मोलाचो. खंयची कार्यावळ करपाक जाय जाल्यार खूब जाणांचो हातभार लागता आनी ह्याच कारणां खातीर पेटूल सारकी कार्यावळ जैतवंत जाता. हातूंत वावुरप्या सगळ्यांक उपकार आठवूंक जाय. पयले सुवातेर पेटुला खातीर जांच्यांनी सभाघराची वेवस्था करून दिले खातीर गोळमेश्वर कमिटी आनी स्टाफ तशेंच सागर मनासाव काळजाचो दिनवास ह्या कार्यावळीक वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या शाळांक खूब देव बरें करूं. तांकां लागून आज ही कार्यावळ फुलली. तशेंच तांच्या हेडमास्टर शिक्षक आनी पालक हांचे आमी भोव उपकार. तांच्या परिश्रमाक पूर्ण श्रेय पावता. निवेदन एक खंयच्या कार्यावळीक फुडें व्हरता आनी तें काम आमच्या ह्या मांडुल्या भुरग्यांनी बेस्ट बरें करून दिलें. त्या खातीर तांचें देव बरें करूं. गिफ्ट हॅम्पर्स दिल्ल्या खातीर नॅस्लेचे खूब उपकार. व्हॅलेंटिना आनी दी इला फूड्स हांच्यांनी रिफ्रेशमेंट दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. आडे कडेन जे आमकां मोबायल टॉयलेट दिसतात ते आमचे क्लीन बेस आनी आदार दिल्ले खातीर देव बरें करूं. आमचे सुंदर सुंदर फोटो काडपी साईनाथ फोटो स्टुडिओ बाय रवी नागवेकार तशेंच आमकां उजवाड आनी आवाजाची येवजण सांबाळपी केतन साळगांवकार हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या फाटल्यान तुमकां जो हो बॅकड्रॉप दिसता तो RPLS स्कूल बांदोडा, गुरुकुल स्कूल बेतोडा, वागेर हायस्कूल मंगेशी आनी रवींद्र ज्ञान मंदिर मडगांव ह्या शाळेच्या भुरग्यांनी केला आनी ह्या योगदाना खातीर काळजाचो दिलो. आमच्या पेटलाक प्रसिद्धीचे बेस्ट बरें काम केलां ते म्हणटा आमचे पत्रकार भाव हांच्या हांव देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे कडेन पेटलाच्या आयोजनाक हातभार लायले आमचे सेंट झेवियर कॉलेजीची भुरगीं आनी बार्देस अस्मिताय केंद्राचे वांगडी आनी सगळे कोंकणीचे वावुरपी आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते हांचे हांव सदांच उपकारी आसतलें. हांगा सभाघरांत जमिल्ल्या सगळ्या प्रेक्षकांक खूब खूब दिनवास. आमची कोंकणी अशीच फुलत आनी चडत रावची. तुमचो आदार आमकां फुडाराक लेगीत आसतलो आनी सदांच मेळटलो अशें हांव आस्त बाळगितां. आनी फाटल्यान जी तुमकां पुस्तकां दिसतात ती तुम्ही घेतल्यात आसतली घेवना जाल्यार तुमी मुजरत ती घेवची विकत घेवची आनी घेतली जाल्यार CD आनी पुस्तकां जी आसा ती घेतली जाल्यार तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. मस्ती बडी शहाणी जाली, हसती जाली, नाचती जाली, हे हसती जाली, नाचती जाली, हे मस्ती बडी शहाणी जाली, हसती जाली, नाचती जाली, हसती जाली, नाचती जाली, हो बुरगुल्याची इश्ट जाली, हो बुरगुल्याची इश्ट जाली, पिशेपणा सोडून दिली, हो मस्ती बडी, वो मस्ती बडी, वो 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 ये मस्ती बडी. तापाचो
वाटकुळी बडी झाली सरपळी गोल बरी वाटकुळी बडी आता मारचीना भुरगी तिका भिवचीना शाळेतुल्या मेजाचेर बडी आता दिसचीना बडी आता दिसचीना बड़ी बड़ी पीड़ी रड़ी गाड़ी लाड़ी घोड़ी साड़ी उड़ी ताड़ी माड़ी साड़ी बाड़ी नाड़ी गाड़ी खड़ी बड़ी बड़ी पीड़ी रड़ी गाड़ी लाड़ी घोड़ी साड़ी उड़ी ताड़ी माड़ी साड़ी बाड़ी बोली चालू झाली हस्ती झाली नास्ती झाली बोली चालू झाली हस्ती झाली नास्ती झाली पिशी पडी शेण गेली शाणी बडी इष्ट 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 झाली पिशी पडी शेण गेली पाणी झर झर पाणी म्हादैचा पाणी खळ खळ पाणी हे म्हादैचा पाणी घड घड पाणी हे म्हादैचा पाणी घसा घसा पाणी म्हादैचा पाणी म्हादैची ही कानी म्हादैची ही कानी देगावा डोंगरार म्हादै भोवूर भोवूरता ही चोरता देगावा डोंगरार म्हादै भोवूर भोवूरता ही चोरता चोरता धर 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 ही धरता देगावा गावातून देगावा गावातून देगावा डोंगरार म्हादै भोवूर भोवूरता ही चोरता म्हादै भोवूर भोवूरता ही चोरता ही चोरता अर म्हादैचा पाणी डोंगराची कानी म्हादैचा पाणी डोंगराची कानी
पाणी गे बाय गाता सा तानी सुकनी आर म्हादयता पाणी पाणयाची कानी आर म्हादयता पाणी पाणयाची कानी पाणयात भवन भवन गाता सा तो की घोळ सागे गाता सा तो की घोळ सा हर म्हादयता पाणी वगऱ्यांची कानी हर म्हादयता पाणी वगऱ्यांची कानी खडपर बसान गाता सा खडपर बसान गाता सा मेरू भेकरा गे बाई गाता सा मेरू भेकरा असे ते गावा डोंगरार म्हादय भोवूर भोवूरता म्हादय भोवूर भोवूरता ही चोवूरता देगावा गावासून देगावा डोंगरार म्हादय भोवूर भोवूरता ही चोवूरता आर म्हादयता पाणी कोंडीची कानी म्हादयता पाणी कोंडीची कानी कोंडीर रवान गाता सा कोंडीर रवान गाता सा दुरो पिस्तो गे बाय गाता सा दुरो पिस्तो आर म्हादयता पाणीर शेताची कानी मेरे रवान गाता सा मेरे रवान गाता सा थकु समती गे बाय गाता सा थकु समती गे बाय गाता सा अरे म्हादयचा पाणी खळखळ पाणी म्हादयचा पाणी खळखळ पाणी झोतीर धोलान गाता सा झोतीर धोलान गाता सा पोळी होडा गे बाय गाता सा पोळी होडा गे बाय गाता सा पोळी होडा असं म्हादयचं पाणी झरझर पाणी